न्यू वाडे ग्राउंडाची स्थिती सामकी पिड्ड्यार आसा। खेळप्यांक त्रास जाता। रातच्या वेळार ह्या सुवातेर नाका ते गैरप्रकार घडटात। सोऱ्याच्यो बाटल्यो सरसपणान ग्राउंडार शिपडिल्ल्यो दिसता। यंत्रणेन लक्ष घालचें म्हण मागणी आसा। RDX को खातीर न्यू वाडेच्यान प्रसाद नाईक। प्रॅक्टीस करताले आनी हांवें ते खेळटाले थिंग भुरगे खेळटात आनी दोग जाण भुरगे येयले ते मुतपा लागले। एकटो मुतून गेलो आनी दुसरो पोत्तून मुतता लागलो तूं हिंग कित्याक मुतता ते भुरगे खेळटा तुमचे ते बॉल थिंग वयता आनी ते मागीर त्रास येतले भुरग्यांक। तो बॉल चूक कोण ठाण करून म्हाज्या 2 वाजयली आनी आमी आतां एवरी मंथ आमी 5 to 10,000 रुपीज हांगा मोडटा भुरग्यांक लागून बॉल दिता तांकां आनी पोत आमी ते खेळपाक व्हरता। आमी ओन पयशे काडटात गोंयासर ओन पयशे गोंया सरांक कमीत कमी 60-70 हजार रुपया गोंया सरान एकट्यान दिला पयशे आनी हांवेंच म्हाका 60-70 हजार हांवें ओन मोडला पयशे। आमी कोणा कडेन पयशे मागूंक केन्ना वचना आनी एवरी इयर आमी केन्ना केन्ना टोर्नामेंट करता म्हण केन्ना मिनिस्टरा कडेन आसूं ना आनी कोणा कडेन पयशे मागपाक वचना। आमी ओन पयशे काडटात आनी ओन टोर्नामेंट करतात कोणा कडेन पयशे मागिनात। आनी आमी एक ग्रावंड सुद्दां आमी पयरूच 15-20 हजार मोडलेले। 15-20 हजार मोडून गोंया सरान कमीत कमी 20 हजार पयर मोडलेलो आनी सगळे पयशे सगळे साफ केल्ले आनी पर मदीं पाणयेचो भरपूर हेल्प केला। पाणयेन 2 फावटी साफ केला। आमी कितले म्हणून साफ करतले आनी आमकां डोर ओपन करपाक मेळना। आमी त्या बिल्डिंगेर रावतात आमकां डोर ओपन करपाक मेळना। मासो सुद्दां ओपन करूंक मेळना। ओपन करा जाल्यार गांजा ओडटात सिगरेट ओडटात। न्यू वाडे ग्राउंड पळय आसा दीस वॉज कन्स्ट्रक्टेड अबाउट ऑलमोस्ट 14 years back एंड मागीर तो ग्राउंड इनिशिएटीव घेतलो पयलो सायमन डिसोजा एक्स MLA आमचो। देन वेन फिलीप केम ताणें मातसो चड इनिशिएटीव घेवन दीस ग्राउंड बिकेम अ लिटल मोर एक्सायटींग। सामको मेंटेनन्स वॉल बी बांदले हिंगा मॅश घातले आनी तेजो एक इनॉग्रेशन म्हूण केल्लें। बट आफ्टर दॅट देर वॉज नोबडी हू कूड टेक केअर ऑफ द ग्राउंड। यू मेक ए infrastructure and then you don't maintain it, it's another story. And then this place became like it's like a jungle. People are coming and drinking here, and antisocial elements are coming in the night. They drink, they smoke, they take drugs. पुलीस येता ना न्हू, पुलीस येता म्हळ्यार ते धांवता आनी होलसेला पळय हिंगा भायर थिंगासून हाडप बाटल्यो आनी हिंगा पिवप। आतां हिंगा भायल्यान आमचे 3-4 चायचे रेस्टॉरंट आहा। I don't know how the restaurant licenses have been given. None of the restaurants have got toilet facilities. हांव आयज आमचे गोयस बाब जे क्लबाचे प्रेसिडेंट जावन आसा आनी न्यू वाडे वाठारा ग्राउंडाचे सिनियर मेंबर आनी हे ग्राउंडाचे शेजारूच तेजें घर आहा आनी हांव म्हणटा कितें आयची आमी जी आयज ह्यो न्यूज करपाक कारण म्हणल्यार कितें काल एक इन्सिडंट जालें पयर की आमचो रहिवासी वॉर्डांतलो अरुण बाब हेणी ताका विचारलें बाबा की तूं हांगा कितें करता रे काय म्हणून विचारलें म्हूण तेजेर काडून कित्याक मुतता तूं हांगा मुतपाक लोक खेळोंक येता हांगा जाल्यार असली घाण मुतपाचे हांगा धंदे जावंक जायना। तिणी हेजेर काडले ते खापण मारले जाल्यार थंय आमची भिरकावली कित्याक थापण मारपाक हात लावपाक हांगा जे कृत्य चल्लां हेचे रिपोर्ट पुलिसांक सुद्दां खबर आहा। पुलीस सुद्दां येता आपली कारवाय करता। PSI स्वप्नील जावं बरो इतर स्टाफ आमचे PI कपिल बाब सुद्दां इमिडिएट हांगा पुलीस धाडटा आनी हे हांगा तांकां खूबदां हेला सुद्दां पूण कारण ताका हे कांय ना रिजन कांय ना। ते परतून सेम स्टोरी रिपीट जाता। 2 दीस कोण नासता मागीर परतून सेम जाता। सो हेचेर ऑथॉरिटी आनी हांगा बियरी सिगरेटी गांजा असले कृत्य हे ग्राउंडार चलता। ह्यो ग्राउंड आतां एक टायमाचो जेन्ना बरे लोक हांगा खेळटाले आत्तां गोंयस बाबान सांगलां की हांगासून सकयले धर्तीचे वयर लेवल मेरेन प्लेयर पावला। आयज PI जाला कोण बरे व्हडले पोजिशनाचेर पावला ते आयज ग्राउंड आमीच्या भुरग्या टायमार आमी ह्या भुरग्याचे खेळोन धोपरा बिपरा फोडून हे ग्राउंडार आमी खेळले आहा पयलीं। तो आयज ग्राउंड पळयतलो जाल्यार आमकां रडपाक येता ह्यो ग्राउंड आमचो असो कसो जालो। सो हे ग्राउंडार हेजेर ऑथॉरिटी हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन गुदिनो बाबाकूय हे खबर आहा हेजेर ताका आमी ऑफिशियली निवेदन दिवंक ना पूण रफली तोंडान उलयलां। तेणी सांगलां की हो ग्राउंड आपूण चेंज करतलो हेतून कांय दुबाव ना पूण हेचेर जे हांगा कृत्य सद्या तरी कितें घडटा हे बाटले पिवप पळय रास पडला की सोऱ्याची बाटले सोऱ्यांचे बाटले रास पडला ते खंय तरी कृत्य स्टॉप जावपाची इमिडिएट स्टॉप जावपाची खंयची गरज आहा। ऑथॉरिटीन रिएक्ट जावपाची गरज आहा। ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां आपूण हेचेर तोडगो काडटलो आपूण उलयतलो म्हणून तेणी सांगलां प्रॉमीस दिला। लोक वाठारांतले उत्सूक आहा तळमळटा ग्राउंडा खातीर तशेंच सिनियर सिटीजन आनी इतर वर्ग लोक हांगा वॉकिंग करपा खातीर खूब इच्छा म्हाजे कडेन प्रश्न मांडले जे प्रस्ताव मांडलो की अशें आमकां वॉकिंग ट्रॅक जाय फुटसॉल्सो घातल्यार बरें जातलें हांगा भुरग्यांक। सो आमचो इनोवेटीव लिडर जो मोविन गुदिनो ऑनरेबल मिनिस्टर ह्यो इनोवेटीव आहा हेका खबर आहा की कितें करपाचें तें तो हेचेर लक्ष घालतलो आनी हेचो जो प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करतलो।